एक जाणटी आवय सकाळची सांज पासून एअरपोर्टार बसून आसलेली भिवोन बाबडी एणे तेणे पळयताली स्वभाव तिचो पळयल्यार गमोन येतालें कोणाकूय तर रावताली पोटाचे भुकेन बाबडी ती रडटाली सांजाईत आयली एक एअरपोर्ट ऑफिसर येवन तिका विचारता सांगता पूत म्हजो म्हाका आयज अमेरिकाक वता आंगाच बसोन राव म्हणून भितर वचोन बोर्डिंग पास हाडटा आजुनूय येवंक ना खंय पावलोय म्हज्या पुता आजुनूय येवंक ना खंय पावलोय म्हज्या पुता ऑफिसर हे मायक ऑफिसांत आपल्या बसयता हाडून खूब दुखी जाता हाल तिचे पळोवन अमेरिकन फ्लायटाचेर नांव तिचें चॅक कोत्ता पॅसेंजर लिस्ट काडून पूत अमेरिकाक गेलो मायक एअरपोर्टारूच सोडून अमेरिकाक गोरगे तांदूळांची गरज आसा वचें मायक सांगलें सायन मोजी घेवन घर आनीक बाटूय विकलें अमेरिकाक तुका खुशाल दवरतलो म्हाका स्वत दिसलें रस्त्यार सोडून वचोन पुताकूर तूब तुजें कसलें रस्त्यार सोडून वचोन पुताकूर तूब तुजें कसलें ते जाणटे मायक तो ऑफिसर आजिलांत आतां दवरता व्हरोन पुताची वाट पळयता दाराचेर उबी रावोन कोंठादलो येतर धांवोन ताचे शीव येता आपलो पूत आयलो म्हणोन उपाशींच रावता सारकें जेवना जेवण जाणटे पिरायेर रावोंक माय पाय बांदता आपल्या कोश्टांचें घर पूण पुतान पळय मायचें तूं टोयलें विस्वासाचें दोर
गोट्टाय तर पुता ते जाणटे तुजे मायक तुज्या सोरशी वर मायक पोसूंक जायना जाल्यार कोटयेंत नाक बुडोय आनीक मोर कसलो फायदो अमेरिकाक जोडून मायक फावो केलें आजिलाचें गोर